तो इश्यू आसा तुम्ही स्टेटमेंट केलो की दुसरे संतोष, कितें? रेट हाय हा गोवा मायल्सा पेक्षा कित्याक तशें डिफरन्स सी आमचे प्रयत्न आसा जाता तितले एपार टॅक्सीवाले हाडपाक मॅक्सिमम पीपल यूज टेक्नॉलॉजी फॉर द बेटरमेंट ऑफ द ट्रान्सपोर्टेशन सिस्टम हो आमचो मुद्दो जावन आसा. आतां हें केले नंतर जे मोपा एअरपोर्टा आमकां अनुभव आसा, दाबोलीम एअरपोर्टा आमकां अनुभव आसलो, गोवा मायल्सान 20% सुमार 15 to 20% सुमार रेट कमी केला बसयतना. आनी गव्हर्मेंट नोटिफाईड रेट्स आसा तेजे पेक्षा जेन्ना लोकांक प्रवास करपाक कमी रेट मेळटा ऑटोमॅटीक लोक ते टॅक्सी ॲप एडॉप्ट करतलो, गोवा मायल्स एडॉप्ट करतलो. तेका लागून द फूटप्रिंट ऑफ देअर्स इज इन्क्रिजींग बाय द डे. आनी बरे वेवस्थीत ही टॅक्सी ॲप चलता. ही टॅक्सी ॲप चलता ते जाले. हेजे भायर हांवें गोंयचो टॅक्सी पात्रांव स्कीम केल्ली. ते कितें केल्लें गोवा मायल्सानूय केल्लें तें एक पयसो ना घालता तांकां फूल मार्जन मनी सुद्दां घालून फ्री टॅक्सी दिल्ली. जे लोकांनी अपेक्षा करून आपल्या घरा फुडल्यान एक सायकल सुद्दां दवरपाची वा एक मोटरसायकल दवरपाची आज तो वेवस्थीतपणे एक टॅक्सी घेवन भाडें मारता. असले कितलींशीं उदाहरणां आसा. हांव रिसंटली तेंचे चार्ट पळयतालो. हांव वील कम टू यू वीथ ऑल डिटेल्स एट अ लेटर स्टेज. पूण हांवें आंकडो जो पळयला वन ऑफ द पर्सन फ्रॉम पेडणे लोकल आमचो अर्निंग अबाउट 80,000 पर मंथ. another fellow earning 60,000, another fellow earning 50,000, 40,000. Go under Goencho Taxi Patrao scheme. That means Goa Miles has done a wonderful job. I compliment them. Youth business model बरो जालो. यूथ जे आमचे तरुण भुरगे आसा जे अपेक्षित म्हणजे तेंचे नाशिल्ले की आमकां इतले प्रमाणान आमी बिझनसान पयशे जोडपाक शकता टॅक्सीचे हें तेणी करून दाखयलें. ही शाबासकी गोवा मायल्सा. शाबासकी आमचे तरुण भुरग्यांक ते पेडणेचे भुरग्यांक जे गोवा मायल्साच्या अंडर फ्री टॅक्सी घेवन ते बरे भाशेन हार्ड वर्क करून भाडें मारतात. आतां ते एक मनशान कित्याक एक ते आमचो टॅक्सीचो भाव आसा तेणें कित्याक 80,000 जोडले, दुसऱ्यांनी कित्याक 60,000 जोडले. ते कितलेशो ट्रीप मारतात. पॉयंट टू पॉयंट एक ट्रीप मारली रोखडे दुसरे भाडें मेळटा, थिंगासून दुसरे भाडें मेळटा. सो आवर गोवन्स हॅव बिकम व्हेरी हार्ड वर्किंग. आमी जे म्हणटा गोंयकार सुशेगाद, आमचे तरुण भुरग्यांक सुशेगाद रावपाचें ना. तेयी बाकीच्या भाशेन काम करपाक शिकला. खरें तेची हांव तोखणाय करता. आनी टॅक्सी चलोवपाक लज न्हू. आय हॅव एज्युकेटेड पीपल हू आर डुईंग इन द बिझनस. दॅट्स वाय आमी तें नांव घालतना गोंयचे टॅक्सीचो पात्रांव, तो पात्रांव. So very deliberately we have put that name Goan Taxi Entrepreneur. म्हणजे ही इज लायक अ बिझनेसमॅन. हें तुमी लक्षांत दवरपाक जाय. हें वेवस्थीतपणे चलता. आनी म्हाका मुद्दाम सांगपाक जाय ही स्कीम हांवें लास्ट विजीट आमचे माननीय ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आनी रोड ट्रान्सपोर्ट नितीन गडकरीजी तांकां जेन्ना ही स्कीम एक्सप्लेन केली तेणें सांगलें वंडरफूल बरें काम केलां म्हणपाक लागलें. आपल्याकूय हें रेप्लिकेट दुसरे कडेन करपाक जाय. तो म्हाका अपॉयंटमेंट दिवपाचो आसा. हांव जेन्ना तेंचे कडेन डिस्कस करतलो इन डिटेल हांवें कशें हें बसयलां तो वायट कॅनॉट बी डन ऑल ओवर इंडिया. बाकीच्यांकूय एक आमच्या युथाक संदी मेळटली. इवन इन बसीस वी कॅन परहॅप्स एडॉप्ट अ स्लायटली डिफरंट मॉडल. मेक पीपल इन्वेस्ट इन बसीस सम फायनान्सर अँड इफ अ बस ऑपरेटर इज देअर अँड ही हॅज गुड रूट्स विदाउट पुटींग अ सिंगल पाय तोही पात्रांव जालो, बसीचो पात्रांव जालो न्ही. सो ही आमची टॅक्सी स्कीम जे आमचे मान्य मुखेलमंत्री म्हणटात खरें ही आमची टॅक्सी स्कीम जाल्ली आसा. म्हाका तेजेर खुशी भोगता की आमच्या तरुण भुरग्यांक एक संदी मेळ्ळी. आतां एज फार एज ती दुसरी टॅक्सी ॲप आसा गोवा टॅक्सी ॲप आमीच काडलेली सरकारान. थिंगा कितें जालां नोटिफायड रेट्स प्रमाणे ते चलता. फाल्यां तरी तेणी देंवयले गोवा मायल्सा भाशेन एक तांकां बाबड्या प्रॅक्टिकल डिफिकल्टी जातली. फाल्यां ऑडिट विचारतले कायदेशीर ते बसना म्हणजे रेट देंवोवपाक जस्ट टू बी इन कॉम्पिटिशन बिकॉज दोज आर नोटिफायड रेट्स. म्हणून समहाव दॅट ॲप टॅक्सी ॲप इज नॉट डुईंग सो वेल. आनी वी कॅनॉट फोर्स द अदर टॅक्सी पीपल बिकॉज इट इज अ गव्हर्मेंट ॲप दॅट यू जॉईन दॅट. गोवा मायल्स ऑल्सो इज पार्टली I can say it is a private app as well as it has blessings of the government. Tourism Development Corporation is the corporation which had developed, which had adopted this
आनी तेंचे कडेन एग्रीमेंट आसा आय थिंक एग्रीमेंट इज फॉर 20 or 30 years. So it is a government app only. Goa Tourism Development Corporation is a government thing. So हे भाशेन हांव समजता की अल्टिमेटली एवरीबडी हॅज टू एडॉप्ट टेक्नॉलॉजी आनी गोवा टॅक्सी एपाचे आय थिंक वी वील हॅव टू रिव्यू द थिंग कितें करपाचें तें टू मेक इट वर्क ऑल्सो इफ एट ऑल. बट आय डोंट सी एनी सोल्युशन फॉर द टायम बींग.